वेंजी वेग आसा की इलेक्टेड मेंबर तुम्ही एज अ प्रेसिडेंट कितें ही प्रतिक्रिया ताची येवपाकच जाय तशी. म्हणजे कशें आसा की तुमी भारतीय जनता पार्टीचे ऑफिसा कडेन येतले, आमी नाशिल्ले तेन्ना कोण, आनी तुमी येवन दाडो धरतले भितर येतले आनी बिजुटे म्हणटले कोण बिजुटे कोण ना. हें पोरकटपणां चल्ल्यात ती. राजकारण खंय, मुद्दो खंय आनी वावता खंय हें ताणें चिंतपाक जाय न्ही. आनी म्हणून युवा मोर्चा जो आसा तो युवा मोर्चा हो आमची स्ट्रेंथ. युवा मोर्चाक म्हणजे सगळे गोंयकारांकी बी तेडे केल्ली आसा. ज्या तरेन ती भाशा चीप भाशेन उलयताले. लोकप्रतिनिधी पळय आसता पळय ते लोकप्रतिनिधीक एक वेवस्थीत अशी एक भाशा आसता. हांवूय युवा मोर्चाचो अध्यक्ष हांवें पळयलां हें आनी ताणें वेवस्थीत जें पळय सांगलां सारकें आसा. पण ट्रेसपासिंग केलें म्हणजे ट्रेसपास कंप्लेंट करून जालें न्ही ट्रेसपासिंग म्हणून ताजेर विचार करतात व्यवस्थीतपणे आणि ते करतले. तातूंत हें कांयच ना. कारण केलो तो केला न्ही. म्हणजे हेरगेज चडून वयर आले मरे तिसऱ्या मजल्याचेर 3rd फ्लोराचेर आनी थंयचे बायलां आनी थंयचे जे कोण ऑफिसांतली मागीर तांच्यांनी भुरगे जे आशिल्ले चलयो कोण तांच्यांनी मागीर ती दारां बंद केली. त्या टायमाचेर हांवूय नाशिल्लो आनी दारां दवरून फाटल्यान कित्याक हें करता. आमकां कितले गट्स आसा ते दाखोवपाक जाल्यार आमी दाखोवपाक शकता. पूण तशें ना. आमी त्या भाशेन केन्नाच उलोवना अजुनी पर्यंत. भाशा ही आसा ती ताजो आनी ताजो संबंद कितें म्हणजे ज्या जाग्याचेर तुमी विशय उलयताले त्या विशय म्हणजे रामा काणकोणकाराच्या संदर्भांतल्यान प्रोटेस्ट आशिल्लो ताका आमी बी कंडेम केला आनी तांच्यांनी पुलिसांनी आपलें काम करून आतां पर्यंत सगळें भितर तातूंतलो तो हो आसा ताका दर आसा तपास चालू आसा. वेल्यान वेळ लागलो कारण हें पणजे येवन सगळे बशिल्ले आनी हें केलें ते पुलिसांक सगळे कडेन हांगाच डायवर्ट करपाक लागून हेच वेल्यान डायवर्ट करतात विशय. ते म्हणटा की आमी ऑफिसान बसून ना म्हणटा आमी बिल्डिंगेन येयल्ले म्हणटा बिल्डिंगेक कितें आसलें ते चणे खावपायल्ले त्या कितें बेल मारपाक येयल्ले तिसरे फ्लोराचे बिल्डिंगेक येयल्ले ते उलयतात ते पयलीं तांचे उतरां पयलीं सारके पळयात कोणाक कितें उलयतात ते पयलीं. बिल्डींग खंय आसा ती पयलीं पळया. बिल्डिंगेचो फ्लोर कितलो आसा तो पळया. दारां जोडयले ते व्हिडियो व्हायरल जाल्यात ते पळया. आनी वेल्यान खंय कोणीय येता आनी थंय येवन मागीर कोण ना तेन्ना हे भिजूट डे आनी कितें व्हडले उलयताले हे कोणूय उलोवपाक शकता. हे पळय मागीर उलयता. ज्या तरेन पळय वेंची पळय येवन पळय थंय हें केलां तें आमी कदाचीत आमी बी मान्य करपाना. कळ्ळें न्ही. आमकां जितली तपासत आसा आमकां धमकी आसा तितली. ही गुंडगिरी न्ही. ती भाशा ती आमी गुंडगिरीची भाशा आमी करूंकूच ना. आनी म्हजो तर स्वभाव सगळ्यांक खबर आसा. ज्या वेळाचेर राजकारण करपाचो तांचो तो प्रयत्न आसा आनी आमी बी राजकारण करता. ते खेळ खेळटा पोरगटपणां करतात ती सगळीं. रेस्पॉन्सिबल तुमी आतां कंप्लेन करताले ताजेर आमी विचार करता. ते आमी कितें करतले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.